सेरूल ग्रामसभेत लोकांनी मेगा प्रोजेक्टांक विरोध केलो. थळाव्यांक आणि बिल्डरांक वेगवेगळ्यो पंचायती करात म्हूण लोकांनी तिडक उक्तायली. खंयच्या प्रोजेक्टा जर आमचो प्रपोज केलो जाल्यार ते दिताय डीम एज पर द न्यू एक्टा प्रमाणे रेजोल्यूशन पास केलें सगळें. म्हणजे दोन पंचायत कोच म्हणून दोन पंचायत जी पंचायत आहा न्हू गांवची विथ इलेक्टेड बॉडी तें कोण आयकनाय. डायरेक्ट पंचायत अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत्स because local body and their resolutions nobody listens. The new panchayat will be especially for the builders because I don't think the builders should enter this panchayat and go through the process of law. They can directly go to the director of panchayats and bypass all the laws. कुठाळे ग्रामसभेत कोयराचो इशू लोकांनी पंचायत मंडळाचेर तिडक काढली. कित्याक ही गार्बेजीतली इशू आहा हो गार्बेज इशू हांगा सेटल जायना आनी थिंगा अबाउट ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वेअर मिटर थिंगा सकयल 5 बेडां थिंगा तुमी काम चालू केलां आनी पंचाक शेवाळी थिंगा चलता म्हणून लोक सांगतात आमी नाय वॉर्ड नंबर 4 पडटा तें रिवोक केलें न्ही आतां पूण तितून भितर आमगेले ग्रामसभा म्हणटा पंचायत रिवोक करूंक जायना तो रिवोक करप म्हणजे इज अ टॉयलेट पेपर. पूण आमी हे पाटी इतिहास करून दाखयतले हो प्रोजेक्ट रिवोक करून. कोरगांवा ग्रामसभेत हिल कटिंगाचो इशू आयलो. डेंजर झोनात आशिल्ल्या झाडांचोय इशू आयलो. गोवान आता जी झाडां पडपाक लागली ती म्हाका दिसता खंय तरी जिओग्राफिकल आमचे चेंज जाला त्याच्या खातीर आनी हेवी रेनफॉलय जाता. एक झाडाचे जर कट करतले ताका भरपूर फॉरेस्टाचो आमकां घेवचें पडटा. डेप्युटी कलेक्टर त्या भाटकाराची आमकां एनओसी घेवची पडटा. निसर्गाचेर कोणी काय करू शकना. माझे नाव पंढरीनाथ आरोलकर. पण खरो हे पावस खरोच मदीं कोणाकच खबर आसा असो लागलो अपघाती लागल्या कारणान शेतकरी खरंच नुकसाणी जाल्ली आसा. मिरची आसो ती शेती आसो खूप नुकसाण जाल्लें आसा. त्याच्यामुळे सरकारान हेचेर काहीतरी तोडगो काढून त्या शेतकऱ्यांक काहीतरी मदत हेल्प करून दिवची अशी तरी माझी विनंती आसा. नळवंडन आसा लोकांनी आमचे कडेन संपर्क सादुचो. आमी तेजी योग्यशीर आमी तेजी विलेवाट लायत. आसगांवा ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरणाक लोकांचो विरोध. रस्तो बिल्डरांक खातीर वाडयतात म्हूण आरोप. आमचो डोंगर म्हणजे आमचे आसगांव बी जाय पडटा आनी थंय प्रायवेट फॉरेस्ट त्या उदक काडले सायनोरा बाबडे आमचे थंय सगळे वर्कआउट करता ते कित्याक काडले काय म्हणून अजून एक आन्सर मेळना. ही सगळी गोश्टी जावन आसा ही पॉलिटिकली हे करून फक्त एकूच रस्तो हाडून उपयोग ना आमकां आमचो डोंगर आमकां परतो जाय. चोडाण माडेल ग्रामसभेत एकल्यान मालकीरात शब्द वापरिल्ल्यान बोवाळ. थळावे म्हणटा लोकांच्या इशूचेर उलोवपाचें नाशिल्लें म्हूण निमीत केलें. ती न्ही एमर्जन्सी एक न्ही हांगासर टोटली 24 आवर्स आमकां एक व्हेहिकल स्टेशन दिल्ली आसली. ती व्हेहिकल जाल्यार आतां कितलेशेच म्हयने जाले हांगासरल्यान ती ना जाल्ला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.